रेव्होल्युशनरी गोवन्सान शुक्रारा दिसा पोगो बिल विधानसभेच्या कामकाजान दाखल केले। सभापतीन हे बिल विधानसभेन चर्चेक घेवचे अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो आमदार विरेश बोरकारान केल्या। हे बिल गोंयकारांच्या हिताचे आसून ते विधानसभेन चर्चेक येवपाकूच जाय अशें विरेश सांगता। कायद्याच्या कोपच्यान बसून हे बिल तयार केल्ले आसा देखून उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या खासदारांनी लेगीत ह्या बिलाक तेंको दिवचो अशें तो म्हणटा। मेन पॉइंट म्हटल्यार डेफिनेशन आमी घातलेलें आसा। आमचे जे बिलान आसा ते डेफिनेशन घातलेलें आसा आनी डिफरंट एक्सेप्ट घातलेलें आसा कित्याक लागून प्रोटेक्ट करपाचें आनी डिफरंट खंयचे अकॉर्डिंग टू खंयचे लॉज आनी कितें आसा तेजे सेक्शन्स आसा तेच्या अंडर आमी हे डिमांड्स मागलेले आसा, प्रिविलेजीस मागलेले आसा, रिक्रुटमेंट पॉलिसीज मागलेले आसा। सो हे आमी सगळे क्लियर कट घातलेले आसा की अशें न्हू की बाबा हे बेश्टे बारीकशे बिल आसा आनी ते घातला प्रोड्यूस केला नांव नेम्स एक म्हणून, मात एका लिगल कॉन्सेप्टूय आसा सगळो तोय आमी प्रोड्यूस केला। आमचे टोटल 12 पेजीचे हे बिल आसा आनी अशें न्हू की बाबा फक्त बारीकशे आमी बिल एक पेजीचे ना 2 पेजीचे काडले आनी दिले अशें ना। हेका सगळे जे लिगल रायट्स आसा जावं आनी कितें आसा सगळे मेन्शन केल्ले आसा। जे खूब जाण फकाणां करताले तेंकांय वचून तुमी पळोवचे आनी तुमी बूक रीड करचे, जितले बूक आसा लिगल जे एक्ट आसा तेय रीड करचे आनी तुमी मागीर येवन सांगचे आमकां। ऑब्वियसली स्पिकरान एक्सेप्ट करपाकूच जाय, कारण हे फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचेच न्हू, हे प्रत्येक गोंयकाराचे आसा आनी हो रायट आसा। एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली म्हाजो रायट आसा की हांवें डिमांड करचो आनी स्पिकरानूय तेका डिमांड घेवचो, कित्याक हितून कांयच अशें ना की बाबा कितें तरी रॉंग आसा म्हणून। तेंच्यांनी रीड करचें अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आसा। फाल्यां खूब जाण म्हणटा कॉन्स्टिट्यूशन फाल्यां आमी प्रूव करतले की हे अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आसा म्हणून।